Isaiah, page 13, A26, page 13. Sugriami ekta Isaiah, Sugriami lagi soria, dunia deva vakaluya, angan so takasoya, daroratu kodoptuya, jivitatu sorudunya, angkabulkan tevataku, bicara syat burung baboy, daroratu kodoptunya, jivitatu sorudunya, angkabulkan tevataku, bicara syat burung baboy, devanivo lole polce, Isayace volvon voce, Samazaya suratulas, Molyan gaya tumsodinas, Daronatu kodoptunya, Jivitatu sorudunya, angkabulkan tevataku, bicara syat burung baboy. Soglang Diu Borodisio आणि माय मोगाचे उकार आयचे मिसाक हे मिसांत आमी मागता जुजे मारियो वाज हे आमचे बाब आसत स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान मारियो आमच्या भावाक स्वर्गीचे राज फाव कर म्हूण मागतना आज आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात जुआंव आनी आल्बर्टिना विएगस, Ryan and Basilia Dias, Rizvi and Steffi Dias. तशेंच आपलो वाडदीस समारंभात 60th बर्थडे जुजे कुयेलो तांचे पासून मागुया स्वर्गीच्या बापान आपले किरीत आशिर्वादांनी तांकां भरूंक तशेंच मागुया ते आमचे याज्ञीक भाव फादर वालेरियन वाज साळगांवचो रयतोर तसोच फादर मारियान गोयस प्रोयन्सा आनी फादर इमिडियो पिंटो हे बोर्लिकीन बरेनात तांकां बेगीनूच पेकोवणी आनी भलायकी पोत्तून मेळूंक मागुया तशेंच मागुया आज सायबिणमांची बॅट ह्या वाड्यांनी दोंद्रे इजिदोर अमराल कार्दोज वाडो रेजिनाल्ड डायस केरांत एलिझा वाज ओल्डेंबाट युझेबियो पेरेरा आनी मुलाती बेर्नादीन लिमा मायमारेचे बेट्यो दिशी तांकां सगल्यांक किरीत आशिर्वाद आनी तांचे घराची देवाचो उपट आशिर्वाद पडूंक मागुया तशेंच मागुया सांतान आल्मेदा आमचो भाव आपलो वाडदीस समारंभता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो. बामणीनो आज पवित्र सभा करता परब भाग्यवंत पावलू धर्मदूताच्या मन बदलपाची पोत्तण्याची सावलो आसलो ताका देवान विचून काडलो आपले खिरीत आयदोण जावंक एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ हीज लव आपली बरी खबर भोव करून सगळे संवसाराच्या शिमापुऱ्यान पावंक
ताका आपले विचलेले आयदण कसो विचून काडलो. मागुया. बागून पावलू आमकां एक एकल्याक स्फूर्ती देव आमकां आपयता तेन्ना ताच्या आपोवण्याक आमी सदांच होयकार दिवं आनी आमकां एक एकल्याक आमच्या जिविताची नवसरणी करून ताचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक तो आमकां बळ आनी कृपा दिता. हें बळ आनी कृपा हे मिसांत आज आमकां मागून घेवया. हांव पातकी सुरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच सांगपार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण वाचून मागता. सोरपतवेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, विसा काकूत कर, विसा काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. मोहिमान देवाक उत्सर्गी आनी शांती तेच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोरपतवेदार देवा बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सोमेस मनशांच्या खरे बापा भावार्थाक परतल्ल्या भाग्योन पावलून तुज्या धर्मदुतान निरंतर वावरान केल्ले शुभ वर्तमानाचे परगुटणी वरवीं आख्या संवसाराक तुवें सोडवणीची शिकवण दिली. ताच्या परतण्याचो दीस आज समोरमताना आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून संवसारार तुजे स्वताची गोवाय आमी दिवंक निर्मी. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून जेरुसल्याच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव, सिलिसेच्या तार्सुसांत हांव जल्मलों, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालों. आमच्या पुर्वजांची सोमोर्त बारीकसाणेन पाळूंक गमालियेलाच्या पांयाशी हांव शिकलां. तुमी सगळीं आयज उर्बा दाखयतात तशी हांवें देवा विशीं उर्बा दाखयल्या. हे वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मोरणांक पावयसर दुमाळो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकलींनी बांदून हांवें बोणकोणींत घाल्यांत. आनी हाचे विशीं महायाज्ञीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जोमो
म्हजे विशीं गोवाय दिवंक शकतात, कित्याक तांचे कडच्यो दामास्कांत आसलोल्या जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी ह्या मनशांक कास लावचे पासत तांकां दवरूंक आनी सांकलींनी बांदून जेरुसाल्यांत हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालों. प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावता पावता दोनपारच्या वेळार स्वर्गार तावन अवचीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवती पुरजोडलो. तेन्ना हांव जमनीर पडलों आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेतचो जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे तांय उलयतालो ताचो ताळो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सोमयान म्हाका म्हणलें, उठ, दामास्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण थंय तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडना जालें, देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दामास्काक व्हेलो. थंय आनानियास म्हणलोलो कोण एकलो सुमोर्ती प्रमाणे भक्तिमत मनीस जेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगळो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूं. थंयचे थंयच म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली कुशी वळखूंक, प्रमाणिकाक पळोवंक आनी ताच्याच तोंडांतलीं उतरां आयकूंक तुका विंचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सगळ्या मनशांक सांगूंक तूं ताचो घोवाय जातलोय. आनी आतां उशीर कित्याक करताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवून काड. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय पुरजांनो लावेक नांव हाडात. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. अचोल मोगाची ताची तीर खुशी, दोयाळ आमचो देव सासणाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. Solves vårat sol. Solves vårat sol. Solves vårat sol. Solves vårat sol. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Solves vårat sol. Solves vårat sol. Solves vårat sol. Solves vårat sol. Sorves por tumce sove asu. Dumce soveasu. Marco por moren Gesù Cristo Gesù portoma. Mój maduka somia. इकरांक दिश्टी पडून जेसून म्हणे, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानतीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून सोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो खास्तीचे फॉर्मोण घेतलो. सोत मानतोल्यां बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं,
सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Wakani tuka Krista. मोगाळ भयणी भावानो, 12वेच्यो बोर्ड एग्जाम्स हांव आन्सर करतालो. 2 पेपर बरे तरेन आन्सर केलोले आनीक 4 उरलोले. आनी 2 पेपरा फाटल्यान आमकां हॉलिडेज आसताल्यो, स्टडी हॉलिडेज. घोडेक 1 दीस 2 दीस दुसरो पेपर आन्सर करतोच. जेन्ना स्टडी हॉलिडे आसली तेन्ना हांव शिकतालो तेन्ना म्हाज्या तावतांचेर, म्हाज्या हातींचेर हांवें पळयले बॉयल्स आसात. फादराक हांवें सांगलें, जो कोण पाद्री म्हाजो इन्चार्ज आसलो ताका हांवें सांगलें, फादर पळय कितें तरी जालां दिसता म्हाका. फादर म्हणूंक लागलो, रिस्क घेयनाका, वच दोतोरागेर. दोतोरागेर तर वचत जाल्यार दोतोर म्हणूंक लागलो, दीज आर चिकन पॉक्स. आनी चिकन पॉक्स भावा भयणीनो कंटेजस. म्हाका तो आयल्या जाल्यार रोखडेंच म्हाज्या सायडीक कोण आसा ताका येता. इस्कॉलान फादरान विचारलें, ताका घोडेक आन्सर करूंक जातली जावपाना. टिचर म्हणूंक लागली, हेड आसलो तो इन्स्टिट्युशनाचो, फादर इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल. हांव घरा आयलो आनी एक दीस सोडून तिसरो पेपर म्हाजो आसलो. जायतो रोडटालो घरा कडेन येवन, कित्याक एग्जाम्स तर आन्सर करिना. 1 वरस घोडेक बेश्टे म्हाजें वेस्ट जातोलें आसलें. एग्जामीच्या दिसा म्हजी मामी पोत्तून कॉलेजीन गेली. प्रिंसिपला कडेन उलयली, म्हणूंक लागली, सर घोडेक ताका आन्सर करूंक दी. घोडेक ताका मार्क्स घोडेक बरे पडोना जायत, बट आय एम प्रिटी मच शुअर तो पास जातलो, ताचें वरस फेस जावचें ना. प्रिंसिपलाचो म्हाका घरा कडेन फोन आयलो. एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट जालेली. प्रिंसिपलान म्हळें, पळय, आय गिव यू 1 hour ग्रेस टायम टू रीच द इन्स्टिट्यूट. तुका एक सेपरेट क्लासरुमान बसोन आन्सर करूंक हांव परवानगी दिता. बाबा भयणीनो, अशें तशें करून 10 वरांचेर इन्स्टिट्युशनान पावोन हांवें एग्जाम आन्सर केलेलें. उरलेले म्हाजे 4 पेपर ते आन्सर केले. न्हूच फकत पास जावंक ना, पूण बऱ्या गुणांनी, बऱ्या मार्कान हांव पास जालो. बाबा भयणीनो, असल्यो ल्हान ल्हान मिलाग्री न्हू, वॉट सिम्स टू बी इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल. कोणाक लागोन? त्याच जेजूक लागोन. हें म्हज्या जिवितान अणभवलां आनी जायते फावटी तुमच्या जिवितान तुमी अणभवलां आसतलें. आयच्या दिसा जेन्ना बागयोन पावलोचे पोत्तोणे हाची परब, कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल हाची परब आमी समोर ओंपतात तेन्ना थोडी भोव म्हायती आमकां आसूंक भोव गरजेचें. आयचें शुभ वर्तमान तर आमी आयकल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान ही जेजूची वळ आमकां आयकूंक येता. वचात, सगल्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगटात. हें कार्य, हें मिशन ताणें ताच्या शिसांक दिलोलें आनी हे बरे भाशेन ताचें शीस साकार करताले. तेन्नाच क्रिस्तांव धर्म सुरू जालोलो आनी क्रिस्तांव धर्म वाडत वेतालो. क्रिस्टियॅनिटी हॅड बिकम अ थ्रेट टू जुडेइजम. कित्याक लागोन जायतो जुदेव लोक, बाबा भयणीनो, जुदेव धर्म सोडून क्रिस्तांव जातालो. आतां हो सावलू, जाची पयल्या वाचपांत आमी खबर आयकल्या पळय ती, ही वॉज अ ग्रेट मॅन. ताच्या काळार न्हू 3 कल्चर आसले, प्रॉमिनंट कल्चर. रोमन कल्चर, ज्युवीश कल्चर आनी ग्रीक कल्चर. आनी हे 3य कल्चर सावलूक लागू जाताले. कित्याक लागून? बाय बर्थ, जल्मान तो एक रोमकार आसलो. हाकाच लागून न्हू ताच्यो चिटी जेन्ना आमी वाचतात तेन्ना बोगोर बोगोर ताका बोणकुणीन घालताले तेन्ना ताचे लागीं एक ट्रम्प कार्ड आसलो. कितें? ही वॉज अ रोमन, प्रिविलेज सिटीजन ऑफ अ रोमन आसलो तो. दवरलेले पावटी ताका सुटका मेळटाली.
दुसरे सुवातेर ताच्या चिटींनी आमकां बरे तरेन तो स्पश्टपणे जुदेवा विशीं बरयता, ताचे चाली रिती भाशेन बरयता. कित्याक लागून धर्मान तो जुदेव आसलो. ही वॉज अ जू बाय रिलीजन. आनी जे भाशेन तो आपले बरोवप करता सरळ ग्रीक तो बरयता. ही वॉज अ ग्रीक इन हीज रायटींग. खोडेगांठ मनीस जेन्ना दामास्काचे वाटेर क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक तो वेतालो तेन्ना घोड्या वेलो ताका जेजू खाला आपटिता. आनी ही जेजूची उतरां, सावलू सावलू कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय. भावा भयणीनो, जायते फावटी न्हू परत परत जेन्ना तें नांव जेन्ना घेतलेलें आमकां दिश्टी पडटा, सावलू सावलू, आदल्या कोरारान सामुएल सामुएल, सामुएलाच्या आपोवण्यान कितें खुणायता, देर इज सम अर्जन्सी, कितें तरी रोखडेंच करूंक जाय. हाकाच लागून जेजू सावलूक म्हणटा, सावलू सावलू बेगीन पळे, कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय. भावा भयणीनो, एका तेंपार सावलू पिडापीड दितलो मनीस आसलो क्रिस्तांवांक. ही वॉज अ पर्सिक्युटर, वन्स बिकम्स पर्सिक्युटेड फॉर क्रायस्ट. पिडापीड घेवपी सावलू जाता. सावलूचें नांव जें आसलें सावलू म्हणून ताचें नांवचें बदलप जाता, सावलू आसलो तो पावलू जाता. भावा भयणीनो, आदल्या कोरारान पासून न्हू नांव चेंज जावप म्हणजे एक खेरीत कार्य त्या मनशाक मेळटा. अब्राहम आसलो तो अब्राहम जाता, लेवी आसलो तो मातेव जाता, आयज सावलू आसलो तो पावलू जाता. एक खेरीत कार्य जेजूचें ताका फावो जाता. एक दोळे उक्ते करपाची मिलाक ताच्या जिवितांत जाता. बाबा भयणीनो, सुरवातेकूच सांगतालो, ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात. वॉट सिम्स टू बी इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल. कित्याक देवाच्यान बाबा भयणीनो करूंक जायना तसलें कांयच ना. गॉड युजीस सॉल एज एन इन्स्ट्रुमेंट. तो ताका आपले हातियार कशें मानून घेता, ताचो वापर करता. आयज देव कडेक तुका आनी म्हाका तुजो आनी म्हाजो कडेक वापर करूंक सोदता जाय. तूं आनी हांव तयार आसांव काय? Betone velar gayon gauya, C35, Tuch Tenyan Favosalo, page 43. C35, page 43. Tuch Tenyan Favosalo, Ridumenam Kavilo, Muchacho Vorangelo, Betoy Datu Kauno, Makarni Duka, Makarni Duka Baba, Diyanga, Diyanga, Shiva Uno, Makarni Duka, Makarni Duka Baba, Diyanga, Diyanga, Shiva Uno. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सरपद विदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र चवेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा, थांबून आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे मोहिमेची ओळख सगळ्या लोकांक दिवंक भाग्योन पावलू तुजे धर्मदुताक
पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजवाड दिलो. ही आमची भेटवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थांत थीर रावंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुजे पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन भासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सुरपोद्विदर आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो आमच्या सासनीक गोवळ्या तुजो इण तूं केदीन साणिनाय पूण बागेवन दोन दुदां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुजे इंडाचे गोवडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हजे रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक कोराचें रोगत पातकेंचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमिया आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाड. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा जेवा मारयोची काकूट कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपणयलें. बावतिस्मांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर.
तांकां तुजे शागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटून घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन जन्मत भाग्योन पावलो आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयल्ले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकाय येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षिता. तशी आमची पदकां घोस आनी आमकां टार्लेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक रासमोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचेर दीस घाल आनी युगशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतारा जोड चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. जेजूचे जेवणांत आतां वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजें कांय सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया. D15 जेजू म्हाका तुजी गरज पेज 55. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोनी Sosiedo, ucia divia, polvisnice, io sono polubece, ucia divia, polvisnice, io sono polubece, tu ci poco Maknachivi na bol Jesu ani podvi duše Bogor Maknachivi na bol Jesu
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, भाग्योन पावलू तुजो धर्मदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उजान ओदीक ओदीक पेटलो आनी सगळे ख्रिस्ती पोरजीचे हुस्के ताणें आपणाचेर घेतले. आमी आतांच शिवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच उजो पेटूंक सोमेस्त आमच्या भाव भयणांची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां आमचे इगोर्जेंत आमी भाग्योंत हो सांता पावला ही विद्वांची आस्कारीण पेट्रनेस ऑफ द विडोजाची परब समारंभाव आनी अंतरराष्ट्रीय एके भाशेन विद्वांचो दीस आमी पाळटा. तांची एक संस्था आसा, ते संस्थेचें नांव वाट, VATT वाट. आनीक फाल्यां 11 वरांचेर आमचे इगोर्जेंत तांचे खातीर मीस आसतलें. सगळे वाठारांतलीं आमच्यो भयणो आमच्या गांवांत येतल्यो. किरीत भाशेन मागुया तांकां हांगा आमच्या गांवांत येवकार, तशेंच आख्खो दीस ती आमचे बाराबर सारतलीं. तांकांय किरीत भाशेन देवाचो आनी एकामेकाचो मोग आनी हुस्को फाव जावं. 2 तारखेर म्हणजे येता त्या आयताराक आमी नायट ऑफ एप्रिसिएशन म्हूण समारंभता. सगळीं जीं पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ आसात तांणी जावं ते कॉफ्रारीचे वांगडी जावं ते ऑल्टर सर्वीस पुऱ्यान तांणी सगळ्यांनी आपआपलीं नांवां दिवची आनी ह्या नायट ऑफ एप्रिसिएशन हातूंत वांटो घेवंक आमी मागता. फाल्यां आमी भाग्योंत सेबास्टियानाची परब समारंभतल्या परबेचें मीस सांजे 5:30 जातलें आनी मिसा उपरांत सदां भाशेन पुरसांव आसतलें. मागुया सान सेबास्टियानाचे मजतीन आमचे वेली सगळे तरेची पेस्त पिडा पयस जावं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया F18 सांगातान चलुया पेज 94. F18 पेज 94.